आपण गोंयांत फ्री इलेक्ट्रिसिटी कॅम्पेन नेटान चालू दवरल्या। गोंयाक वीज फुकट दिवप शक्यूच ना म्हूण मंत्री काब्रालाचो दावो। आतां दिल्लीचो वीज मंत्री काब्राला बरोबर डिबेट करूंक आयिल्ल्यान गोंयच्या आपाच्या फुडाऱ्यांक नवो नेट। दिल्लीच्या लोक 200 युनिट पर्यंत वीज फुकट मेळटा। हांगा गोंयच्या लोकांक फाटीं जेन्ना केजरीवाल आयिल्लो तेन्ना आश्वासन केलां, पयली गॅरंटी दिल्या की गोंयच्या जनतेक 300 युनिट पर्यंत वीज फुकट मेळटली। त्या उपरांत काब्रालाक घाम फुटला, ताका कशें रिएक्ट करचें तें कळुना। मागीर म्हणपाक पूण डिबेट दिता, गोंयांत अशें दिवपाक शक्य ना। ती डिबेटची चॅलेंज सदनाची स्विकारलेली आसा। दिल्लीचो वीज मंत्री सामके तयारेन डिबेटीक आयला। बिजली के ऊपर जो यहाँ के बिजली मंत्री ने चैलेंज किया था, उसके लिए मैं आया हूँ। और आज देश के अंदर नेताओं को हज़ारों यूनिट बिजली फ्री मिलती है। अगर उनके घर में काम करने वाले ड्राइवर को, गार्ड को या उनके घर में काम करने वाली माई को 300 यूनिट फ्री मिले तो क्या गलत है? इसके ऊपर बात करने के लिए आए हैं। और सबका हक बनता है। जनता का हक ये नहीं है कि सिर्फ कमा के नेताओं को दे दे। जनता का हक है, जो कमाई है उसका भी शेयर होता है। गोंयांत पावना फुडें जैनान कुडचड्यार काब्रालाच्या मतदारसंघात आनी साळगांवां मिटिंगो घेतल्यो। कमिंग लेट्स डिबेट म्हणून आनी फाल्यां ती डिबेट आसा, आख्खे गोंयकार खूब आसा। पूण म्हाका सांगपाक जाय निलेश बाब, तुका कितें माध्यमांतल्यान तुका इतलेंच सांगता पळय, आमच्या बाब केजरीवालान सांगलां गोंयकारांक लायटचें बिल फ्री आसतलें। 87 पॉप्युलेशन 300 युनिट कोण यूज करता तेचेर फ्री तुमकां इलेक्ट्रिसिटी, 1 रुपया भरपाक पडना म्हूण। पूण हे काडोऱ्या, हे बिल्या कित्याक बदल जाल्या शिवाय हो संवसार मुखार वचना, वता ना। आणि ह्याच बदला खातीर जो बदल घडपाक जाय ताज्या खातीर आज आमी तुमच्या मुखार आसा आणि तुम्ही आमच्या मुखार आसात। डिबेट बरी जातली म्हूण दिल्लीच्या वीज मंत्र्याक दिसता। हाँ बिल्कुल, मैं इनवाइट किया अभी डिबेट के लिए जो आए हैं, और मुझे पूरी आशा है कल हेल्दी डिबेट होगी, बहुत अच्छी डिबेट। ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट।